हांगासर जो वारो नेटान येयलो आणि पावस येयलो त्या पावसान तो पडलेलो आसा। देवाच्या कृपेन कोणाक काय जिवीत हानी जावंक ना, कित्याक सकाळी फातोडेर 5ाचो टायमिंग आसलो आणि त्या टायमार जर कोण येयलोलो जाल्यार तो शुअर शॉट खंय ना खंय ताचो जीव वचपाचो। दुसरी गजाल हांव तुमकां हायलायट करूंक सोदता ती म्हणजे हांगासर तुमी पळोवंक शकता एक धाकटुले चप्पल आसा आणि ते चप्पल कशा तरेन सेफ जाल्ले आसा हे तुमी पळोवंक शकता। हय, हो सदांच मेन बिजी रोड, कित्याक हो म्हापसा नागवा टू कलंगूट वचपाक होच रोड आसा आणि त्या रस्त्याचेर जो मेन सायनबोर्ड जो आसलो तो अचानक कोसळून हांगासर पावसान आनी वाऱ्यान पडलेलो आसा। दुसरो इश्यू हांव तुमकां हायलायट करूंक सोदता द क्वॉलिटी ऑफ वर्क ऑफ द गव्हर्मेंट। आता तुम्ही पळोवंक शकता हे फाउंडेशन जे घातलेले आसा तेका आधार म्हणटात तो कांयच दिसना हांगासर। हे काम पळया कसले ते, आणि ह्या सब क्वॉलिटीचेर हो फाउंडेशन आता येतो व्हडलो बोर्ड तेंच्यांनी घातलेलो। तेका धड भितरल्यान फाउंडेशनाक स्क्रू ना, नट बोल्ट ना, काय ना, आणि फक्त कमीत कमी 4 ते 5 इंचाचेर हो सायनबोर्ड तेंच्यांनी येतो व्हडलो हांगासर इन्स्टॉल केल्लो।